गोय विधानसभेत 2017 विधेयकात संबंधित व्यक्तीक संरक्षण दिवपाक आनी जमीन अधिगृहीत करपाक जे विधेयक मांडिल्ले त्या विधेयकाक गोवन्स फॉर दाबोळी ओन्ली ह्या संघटनेन निषेध केला अशी माहिती Gfdoचे निमंत्रक फादर एरेमितो रिवेलो हांणी दिल्या। आयडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। निकटो सरकारान जो लॉ पास केला आमचे गेल्ले असेंब्ली सेशनांत रिगार्डिंग द एक्वायरिंग ऑफ द लँड बाय द गव्हर्मेंट ताणें तातूंत क्लॉज नंबर 4 आसा तो आमी डिमांड करता ताणें तो स्क्रॅप करचो म्हणून बाय एन ऑर्डिनन्स। कित्याक ताणें ह्या पास केला त्या बिलांत ओनरान NOC दिल्यार पुरो सरकारान कोणाचेय जमीन घेवंक जाता पूण ओनर म्हणटा तो कोण हें डिफायन करूंक ना। आमच्या गोंयांत जायत्यो जमिनी आसात जांचो खरो ओनराचें नांव थंय ना, कोणाचेंय नांव पडलेलें आसा म्हणून नांव पडलेलें आसा ताणें आपले NOC दिली सरकार व्हरतलो जमीन। दुसरें एके प्रॉपर्टीक जायते भाव आसात तर एका भावान NOC दिली सरकार व्हरतलो आनी ही जमीन व्हरता सरकार आनी दिता पब्लीक यूज म्हणटा आनी दिता प्रायवेट इंडस्ट्रियलिस्ट आनी आका ताका प्रोजेक्टाक। तर बारीक लोकांची जमीन व्हरप, टॅनंटांची जमीन व्हरप, धंगरांची जमीन व्हरप आनी ह्या मनशांक दिवप, मोठ्या मोठ्या मनशांक दिवप हे सरकाराचें सारकें ना। सो ताचेर आमी आमचो निशेध मारला आनी ते क्लॉज नंबर 4 आमी मागता की ऑर्डिनन्स हाडून ताबडतोब सरकारान तो स्क्रॅप करचो। मी आतां गव्हर्नराशी वयतले आनी गव्हर्नराक एका एसेट दिनाका म्हूण सांगतले हे बिलाक आनी त्या उपरांत मागीर आनी फर्दर कितें करचें तें आमी डिसायड करतले।